A51. संतोष भरीत काळजा आणि मोगा भरीत एकोटा भक्ती आम्ही सर्याबित देवाच्या मंदिरात कैसर दुपाते मोजे नावी संगी मेळता कैसर हावासा सदाचे मोदेगा जेजूचे उदक आमका प्रेरण दितले नवानामी किते मागता ते मिळते रे. देव बरी सकाळ देव मोगाळ भवानो आणि बहिणीनो, आयच्या दिसाच्या मिसाच्या इरादे हे परी आसात. जन्मदिसा संदर्भी हिल्डा लोबो हिच्या जन्मदिसा तशेंच अर्गामी सिदा रिचर्ड फ्लॉसी डिसोजा जेप्पू, तशेंच पीटर डिसोजा आणि कुटाम अर्गामी सिदा ब्रह्मावर जावन, तशेंच आयच्या दिसा आमच्या आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळची ब्रेकफास्ट दिल्ली आसा. शांती अन्सिता डिसोजा मोडांत्यार आणि दनपरांचे जवान दिल्ले आसा. हिल्डा लोबो हिच्या जल्मा दिसा संदर्भी नॉवल आणि हिल्डा लोबो वॉमनचेर ह्या दोनी धानींचेर सरस्प्रा देवाचे विंसनार आशिर्वादां आमी मागता. सांतान तांची मजत तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक तरान आमी मागता. आमच्या आश्रयाची निवासी अन्ना पिंडो कालच्या दिसा देवादीन जाल्ली आसा. तिच्या आत्म्याक आमी शांती मागता आनी ससन विशय तिच्या आत्म्या बसोत आमी मागता. भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानात आमी भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवे आसो. मोगाच्यानो देवाक अर्घ पाठोवंक उपकारी मनान ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी संगाता जमल्या. आयची देवस्तुती पृथ्वीची जडती जाताना देरान सुवार्थेक साक्ष दिवंक आपावणे दिता. संसाराचे कश्ट क्रिस्ताक आमच्या जिन्याद्वारी प्रगट करून सुवार्थेक साक्ष दिवंक संदर्भ म्हूण लेखया. ह्यो सरू सांगती धैर्यान गुड करूंक सोम्याचो आदार ह्या एवकारिस्ताच्या वेळार मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, हेच्या दिसाचो संदेश कितें म्हणलें आमी आयकलें. आयच्या प्रस्तावनान आमी पवित्र सभेंत लितुर्जीक वर्साच्या निमाण्या आयतारांनी आसा आनी आयचो आयतार दुर्बळ्यांचो आयतार जावनी आचरण करतात. आनी प्रत्येक तरान आयच्या दिसासर दुर्बळ्यां पासत दुबळ्या लोकां पासत प्रत्येक तरान आमी मागया. सर्व लोकांक जें कितें गरज आसा कश्टान सुखान बोवाळतान तिरासान सांबाळूंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी. बऱ्या मनाच्या मनशा वरवीं दुर्बळकायेंत आशिल्ल्या लोकांची जतन जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान सरून सांगता. मनान चिंतून तनान सरून वायट धरून आनी बरें सरून जायतीं पातकां केल्यान
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. या पासून बेगीन सदां संकवार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka. Sumia kakutka. Mahima Devan Mutsargi Ani Shanti Dajai Zazozari सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राय सर्वपदवीदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका मागता. Sumia Jesu Krista बापाच्या एकल्याच पुता Sumia देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप करताय आमचे काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बोजलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र म्यासागाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa, Jesu Christa, एकलोसून पवित्र, एकलोसून ईश्वर, एकलोसून परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तू सगळ्या देण्यांचो रचणार आणि धनी तुझे असल्या धन्याची सेवा करचे म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळो चुकन आमच्या समियान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मालकी प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया जळती आकट्यापरी तो दीस येता सगळी गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकी जातली आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूल आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्यान आसतलो म्हणटा दळबराचो सर्वेस्पोर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो
आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचे उतर है. न्याय नीतीन प्रीतमेची जडती करू सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रीतुमीची जडती करूंक सोमी येतलो. किन्नरे हाती घेऊन गीता गाया, विणे वाजवून मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस पोराया सैत मागा. न्याय नीतीन प्रीतुमीची जडती करूंक सोमी येतलो. दर्यो आनी तांतू आसा तेसर, भूमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावू. नयो उल्हासान ताळयो पेटू, पर्वत संतोषान उडून नाचू. न्याय नीतीन प्रीतुमीची जडती करूंक सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रीतुमीची जडती करूंक सोमी येतलो. सांब पावलोन तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन चलाजय म्हूण तुमीच जाणात. तुमची सवय आसतना आमी काम करिनासतना भोंवन येतल्या आनी कोणाचेय आमी फुकटाक जेवलेले वा खेल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजे जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासण लेखी नासतना दीस रात घाम पिळ्ळ आमी काम केलां. तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय, बगर आमी आमचो पाटलाव करी सारकी. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजे जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासण लेखी नासतना दीस रात घाम पिळ्ळ आमी काम केलां. तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय, बगर आमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्ले. तुमचे मदें
पावला अशें म्हणटाले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काटकाया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायीच, पूण अंत तक्षण येवचें ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर, राज्य राजाचेर झुजाक देंवतलें. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली, आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां विचित्र खुणा दिश्टीक पडटल्यो. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची झडशीक करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्या उजेर हाडटले आनी बंदिखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपाती उजेर ओडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक बरो संदर्भ जातलो. तोवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें नांव म्हण तुमचे मोतींत निर्धार करा. हांवच तुमकां असली वाचा सकत आनी जानवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचे उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमची जावय बापाय, भाव भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचे एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीक सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उदार है वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवस आयल्यारय हें थारूं बुडचें ना. थारवाच्या कॅप्टनान केवल एक स्विच घाल्यार हें थारूं बुडचीं सर्व बागलां बंद कर जातात. हें थारूं थारवा भितर कोण रिगतात तें थारूं अंत्यकाळा पर्यंत आसतलें. हें थारूं बुडानातलें थारूं. हीं जावन आसात उतरां त्या एका व्हड थारवार, तवळच्या काराच्या व्हड थारवार बसलेल्या लोकांची, थंय आसलेल्या तें थारूं तयार केल्ल्यांचो उद्गार जावन आसलो. हें थारूं ताचें पयलें पयन सुरू करता आनी त्या थारवांत लगभग 1,500 वयर थंयसर 1,500 लोक थंयसर आसता. खावन पियोन मजेन गम्मत करन तो लोक थंयसर आसता. आनी त्या एका दिसा एप्रिलाच्या 15 तारखेर 1912 इसवेंत तें थारूं ताचें पयलें पयन करन वेता आसतना वचोन एका व्हड सयत बर्फाक वचोन मारता आनी त्या थारवांत आसले सरीसुमार 1,500 लोक त्या एकच थारूं फुडता आनी थंयसर नाश जातात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हें थारूं दुसरें खंयचेंय न्हय, टायटॅनिक थारूं. मनशान ताच्या जिवितांत देवाच्या वरणी व्हड जावंक पळयत आसतना, देवाच्या वरवीं आपूण श्रेश्ठ जावंक पळयत आसतना संवसारांत जाल्लीं थोडीं खुणां म्हणून आमी सांगेत. फाटल्या वर्सांनी, फाटल्या 2 वर्सांनी आमी पळयलां सगळ्या संवसारार मारीची पिडा कोरोना आयिल्ली आनी जायतो लोक ह्या पिडेक बली जाल्लो. ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेद थंयसर नातल्लो. सगळ्यांक ही पिडा आयिल्ली.
म्हणजे सकड जाती गातीच्या सकड वर्गाच्या लोकांक ह्या पिडेन एका रितीन आकांतांत व्हरून पायिल्लें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयची तिनी वचपां आमी पळयल्यार थंयसर भावार्थाच्या आमच्या कश्टा आकांतांत आमी भावार्थांत तिरासान दवरूंक, भावार्थांत धैर्य सांडिनासतना सोम्याक साक्ष जावंक उलो दितात. हाचें पयलें वसाप थंयसर मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हांव आमी आयकलें. जुदाचो लोक बाबिलोनाच्या बंदरेच्या उपरांत थंयसर कितें घडटा. थंयसर आमी पळयता बाबिलोनाच्या बंदर जाल्या उपरांत सरी सुमार क्रिस्त जल्मोवच्या की 500 वर्सां फुडें, म्हणजे 500 वर्सांच्या पयलें थंयसर लोक तांच्या खुशे प्रकार जियेतालो. तांच्या जिवितांत एका रितीची मौल्य म्हणली नातलीं, बेदिसपणां आदारचें जावंक पुरो, हेर धर्माच्या बायलां लागीं लग्न जावचें जावंक पुरो, अशें गम्मतेन लोक जियोन आसलो. आनी असल्या संदर्भार मालाकी प्रवादी थंयसर तांकां एका तराची जागवण दिता म्हणून आमी सांगता. आनी सगळीं गर्विश्ट आनी थंयसर तांच्या गर्वाक हांकाराक मालाकी प्रवादी सांगता पळया, मनशां सव्या सारकीं जातलीं, येवचो आसा तो दीस मूळ आनी ताळ दवरिनासतना उजान लासतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. म्हणजे क्रिस्त येवच्या की फुडें तांकां एका तराची तांची जिणी बदलापाक, तांचें जिवीत, तुमचें जिवीत तुमी बदलय जाय आनी सारकी वाट तुमी तयार करी जाय म्हणलो संदेश थंयसर मालाकी प्रवादी दिता. आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें, न्यायनितीन प्रितमेची जडती करूंक सोमी येतलो. बरें खंयचें वायट खंयचें, बरें केल्ल्याक सुटका दिवंक ताच्या सर्गीच्या राजांत आनी वायट केल्ल्याक नितीन तांकां शिक्षा दिवंक येतलो म्हणलो संदेश किर्तनकार आयच्या किर्तनांत थंयसर दिता. आनी हाचें दुसरें वसाप सान पावलो तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर तेसलोनिकाचो लोक जेजू बेगीनच येवचो आसा म्हणलें एक चिंतपांत आसलो. आनी जेजूचें दुसरें येणें तवळूच जातलें म्हणल्या चिंतपान आसून काम करिनासतना तांच्या आळसायेन जियोन आसलो. आनी तवळ सान पावल थंयसर सांगता, जर मनीस काम करनासतना तुमचे सोमे आसतना आमी काम करिनासतना भोंवतले हांव आनी कोणायचें आमी पोटाक जेवल्लें वा केल्लें ना. म्हणजे काम करिनासतना कोणें पोटाक घेवचें वा खावचें सारकें न्हय. मनशाक त्राण आसता आसतना, मनशाक भलायकी आसता आसतना ताणें जें कितें काम आसा सुटसुटीत जावन करी जाय. मनशाचो अंत्यकाळ केदाळ येता म्हणलें कळीत ना, पूण त्या काळाक आसता आसतना मनशान सुटसुटीत आसा जाय. मनशाचे निमाणे घडये पर्यान मनशान सुटसुटीत आसा जाय आनी हेरांच्यो खोबरो उलोवन आसचें न्हय. मनशाक वेळ मेळटा आसतना आमकां केदाळा हेरांच्यो खोबरो उलोवच्यो की म्हळ्यार मनीस केदाळा काम करिनासतना ओगेस्त बसता तेदाळा आनी एकल्याच्या विशयांत उलोवंक जायतो अवकाश मेळटा. मनीस केदाळा व्यस्त आसता, बिजी आसता, तो वळो ताका खंयसरी अवकाश थंयसर मेळना. आनी एकल्याच्या विशयांत उलोवंक, आनी एकल्याच्या विशयांत नकलां करूंक, आनी एकल्या विशयांत पाड उलोवंक, आनी एकल्याच्या विशयांत सांगून दिवंक हे अवकाश आमकां बिलकूल मेळनात.
देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आमच्या कामांत व्यस्त आसूंक सांत पावल आमकां सांगता. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें जेजू अंत्यकाळा विशांत थंयसर एक उदाहरणा समेत लोकांक सांगता. आनी थंयसर आमी पळयता कशें पृथ्वीर जियेत आसतना संवसाराच्या अंत्यकाळाची गणितां जेजून आमकां कळीत केल्यान केदाळा संवसाराचो अंत्यकाळ येतलो म्हणलें कळीत करूंक ना तर थोड्यो सत्राय आमकां दिल्ली आसा. आनी थंयसर आमचो भावार्थाची परिक्षा थंयसर जातली. म्हणजे अंत्यकाळ केदाळा येता म्हणून हांगासर पवित्र पुस्तकान सांगूंक ना, पूण येता. आमी सत्रायेन सांबाळी जाय, सत्राय सांबाळी जाय. आतां अंत्यकाळ आतां येता गी, फाल्यां येता गी, परवां येता गी, तें आमकां कळीत ना. पूण आमचें जिवीत आमी जियोंत आसता आसतना आमी बरें करन आमी क्रिस्ताच्या मौल्यांनी आमचें जिवीत जिये जाय. हाच्या तिनी वचपा जावन आमच्या जिविताक कितें संदेश आमी घेवचो. पयल्यान मनशान देवाच्या की श्रेश्ठ जावंक असाध्य. मनीस केदाळा देवाच्या की श्रेश्ठ जावंक चिंता थोड मनीस मनशान केल्लें हर एक प्रयत्न जावन दी तें सकला पडटा. मनशान दुसऱ्यान मनशान हे संवसारांत जियेत आसतना ताचें म्हणलें काम कितें आसा तें बऱ्यान तें विश्वासीपणान करूंक शिका जाय. जें कितें काम ताका दिलां तें पातयेनेन ताका दिल्लें आसा तें बरें करूंक मनशान शिका जाय. तिसऱ्यान ह्या संवसारांत आमी कितले दीस जियेता तें आमकां कळीत ना. आमचो अंत्य केदाळा येता तें आमकां कळीत ना. संवसाराच्या अंत्य जागी आमचें अंत्य केदाळा जाता तें आमकां कळीत ना. पूण ह्या अंतकाळाक आमचें जिवीत तयार आसा गी. जर हांव हें जिवीत जियेत आसतना मोसोर राग हगे द्वेश पोजणी उतरां उलोवन जियेता तर थंयसर म्हज्या जिवितांत कितेंच बरेंपण जायना. हांवें म्हज्या जिवितांत कितेंच तयाराय केल्लें बरी जायना. पूण जर हांव मोगान जियेता आनी एकल्याक कुमोग करन जियेता, जर आनी एकल्याच्या गरजांक हांव पावता, संतोशान तोंडार हांसो दवरून हांव जियेता, तवळ म्हज्या सगळ्या जिवितांत अंत्यकाळ आसूं दी, खंयचोय काळ तो आसूं दी, हांव बरें जिवीत जियोंक शकतलों. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमच्या जिविताचेर एक नदर आनी मी पळोवया आनी म्हजें जिवीत हांव जियोवन आसांगी म्हणलें सवाल आमकां सामे विचारया. तोच येवकारिस्तांतलो जेजू सुम्या जो पवित्र रिंगरबेलो ओंकार मरियेतान सल्मलो Pons vele takal tani कसले taka गुस्सा सुटलो तो मेलो आणि ताका आनी खेपिलो तो मेल्या मध्ये ठेवलो तसे सामेल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार सुटलो सर पदवीधर बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनस बिगरूंक येतलो सत्वंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताय जीवन पावन सस्जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, भावार्थांत आमी सदांच तिरासान सांबाळूंक आनी प्रत्येक तरान आमच्या कश्टाक कांतान सुम्याक थंय उलो मारूंक सुम्याचो आदार ह्या वेळार आमी मागया. दयाळा बापा, आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुका भेटोवन दितना संवसाराक पाठ करूंक तुजो पटलाव केल्ल्या तांकां तुज्या मोगान आनी काकुळतीन सांबाळ म्हूण मागता हांव. आमचे जबाब
बापा आमचे मागणे ऐक. बाबा आमचे मागणे ऐक. संवसारांतल्या सर राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तांकां लाबिल्लो अधिकार आनी हुद्दो पेल्याच्या सेवे खातीर भेटोवंक तशेंच शांती समाधाना खातीर वावरूंक तुजे कृपेन बर म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या परिसरांत आनी शेजारांत जियेतना जात धर्म म्हणलो भेद पयस करून भाव बंधवपणाच्या स्पिरितान जियोवन एकामेकाच्या गरजांत पावचे बरे म्हण रस म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुजो मोगाचो सांगात दिवन तांची सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय आनी समाधान लाभय म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमकां हर एकल्याक सुवार्थेक साक्ष दिवंक आपयलाय आसता. आमकां लाबिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे खरे पटलावदर जावन सर जाग्यांनी तुका परगट करूंक पवित्र आत्म्यान बर म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबा स्पिरितान ह्या येवकरिस्तांत वांटो घेतना आमी एकामेका भाव भयणी म्हणले जाणा जावन एकामेकाक भोगसून सेवा करून गरजेन पावोन मोगाचो संदेश परगट करून आदर जाव म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे ऐक. आज प्रत्येक घरान आमी मागया सर्व दुर्बळ्यां बसत जागतीक दुर्बळ्यांचो आयतार आमी आचरण करता आसतना सर्व दुर्बळ्यांक च्या गरजांक पावोवंक जायचें बरें मन आमकां दी म्हणून आमी मागया. आमची वैयक्तीक गरजो सुमयेच्या पांयदळी आमी दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आतां आमी उसारलेली सर प्रार्थना तूं मानून घे. आमच्या जिवितांत सदांच आमी तुका साक्षी जावचें तसले जिवीत जियोंक बरें मन आमचें थंय रच आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. C54. Logo vaso, ainda cansou, Papa de tanto cá. Budlun dene de tu graça naso, Jivit laboi maka. Mundo budlun di tayat pusher, Wine budlun di tayat bud pibun. आशीर्वादून मुझे चालते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या अनेक पवित्र देवा सर्वेस्वर मानून घे. मोगाळ बाबा तुका आमी बेडयदावन त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पोद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागात सोन्न पयस गेल्लीं तरी तुज्या पोताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन
तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेन घेतली. जोचो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशेंच ती संपूर्णायेन एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेंतून तांकां एकवटायताय. तुज्या जिनस्वर कर्तुवानी तुजी जानवाय वा खंयच्याक तूं तांकां तुजी परसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदिर करताय. देखून देवदूतांच्या सरदळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटा. तुझ्या येण्यान सोम्या जेजू आमी अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेसांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाच्या माये संगती भगयान जुजय ते सपती भगयान धर्म दिता भगयान आंतोन आनी सर्व कांय तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गांवक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नार. आमच्या सोडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राज आमकां येव. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायट
A51. संतोष भरीत काळजा आणि मोगा भरीत एकोटा भक्ती आम्ही सर्या भीतर देवाच्या मंदिरात कैसर दुपाते मोजे नावी संगी मेळतात थैसर हावासा सदांचे मोदेगा जेजूचे उदक आमकां प्रेरण दितले ताच्या नावानामी कितें मागता तें मेळटलें. देव बरी सकाळ देव मोगाळ भवानो आनी भयणीनो, आयच्या दिसाच्या मिसाच्या इरादे हे परी आसात. जल्मा दिसा संदर्भी हिल्डा लोबो हिच्या जन्मदिसा तशेंच अर्गामेसिदा रिचर्ड फ्लॉसी डिसोजा जेप्पू, तशेंच पीटर डिसोजा आनी कुटाम अर्गामेसिदा ब्रह्मावर्तावनो. तशेंच आयच्या दिसा आमच्या आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळची ब्रेकफास्ट दिल्ली आसा. शांती अन्सिता डिसोजा मोडांत्यार आनी दनपरांचे जवान दिल्ले आसा. हिल्डा लोबो हिच्या जल्मा दिसा संदर्भी नॉवल आनी हिल्डा लोबो वॉमनचेर ह्या दोनी धानींचेर सुरेस्परा देवाचें विंसनार आशिर्वादां आमी मागता. सांतान तांची मजत तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक तरान आमी मागता. आमच्या आश्रयाची निवासी अन्ना पिंडो कालच्या दिसा देवादीन जाल्ली आसा. तिच्या आत्म्याक आमी शांती मागता आनी ससन विशय तिच्या आत्म्या बसोत आमी मागता. भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानात आमी भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुवे आसो. मोगाच्यानो देवाक अर्घ पाठोवंक उपकारी मनान ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा भोवारी संगाता जमल्या. आयची देवस्तुती पृथ्वीचे जडती जाताना देरान सुवार्थेक साक्ष दिवंक आपोवणे दिता. संसाराचे कश्ट क्रिस्ताक आमच्या जिन्याद्वारी प्रगट करून सुवार्थेक साक्ष दिवंक संदर्भ म्हूण लेखया. ह्यो सरू सांगती धैर्यान गुड करूंक सोम्याचो आदार ह्या एवकारिस्ताच्या वेळार मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, हेच्या दिसाचो संदेश कितें म्हणलें आमी आयकलें. आयच्या प्रस्तावनान आमी पवित्र सभेंत लितुर्जीक वर्साच्या निमाण्या आयतारांनी आसा आनी आयचो आयतार दुर्बोळ्यांचो आयतार जावनी आचरण करतात. आनी प्रत्येक तरान आयच्या दिसासर दुर्बळ्यां पासत दुबळ्या लोकां पासत प्रत्येक तरान आमी मागया. सर्व लोकांक जें कितें गरज आसा कश्टान सुखान बोवाळतान तिरासान सांबाळूंक जाय अशी कृपा आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी. बऱ्या मनाच्या मनशा वरवीं दुर्बळकायेंत आशिल्ल्या लोकांची जतन जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान सरून सांगता. मनान चिंतून तनान सरून वायट धरून आनी बरें सरून जायतीं पातकां केल्यान
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संकवार मरिये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka. Sumia kakutka. Mahima Devan Mutsargi Ani Shanti Dajai Zazozari सर्वेश्वरा देवा सर्गीचाराय सर्वपदवीदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कारतो आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या दुर्वैभवापासून आम्ही तुका मागता. Sumia Jesu Krista बापाच्या एकल्या स्फुता Sumia देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढतान आमचे काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बोजलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र म्यासागाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa, Jesu Christa, एकलो सून पवित्र, एकलो सून ईश्वर, एकलो सून परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तू सगळ्या देण्यांचो रचणार आणि धनी, तुझे असल्या धन्याची सेवा करचे म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख. देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळोचो कर. आमच्या समियान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. मालकी प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, जळती आकट्या परी तो दीस येता. सगळी गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकी जातली. आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासता तांकां उज्यान आसतलो म्हणटा दळबराचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक निती सुसुर्यो उदेतलो
आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचे उतर हे. न्याय नीतीन प्रीतमेची जडती करू सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रीतमेची जडती करूंक सोमी येतलो. किन्नरे हाती घेऊन गीता गाया, विणे वाजवून मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस पोराया सैत मागा. न्याय नीतीन प्रीतमेची जडती करूंक सोमी येतलो. दर्यो आनी तांतू आसा ते सर, भूमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावू. नयो उल्हासान ताळयो पेटू, पर्वत संतोषान उडून नाचू. न्याय नीतीन प्रीतमेची जडती करूंक सोमी येतलो. न्याय नीतीन प्रीतमेची जडती करूंक सोमी येतलो. सांब पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, तुमी आमची देख घेवन चलाजय म्हूण तुमीच जाणात. तुमची सवय आसतना आमी काम करिनासतना भोंवन येतल्या आनी कोणाचे आमी फुकटाक जेवलेले वा खेल्ले ना. तुमचे मदें कोणाकच आमी एक वजे जायनाये म्हूण कश्ट आनी पुरासण लेखी नासतना दीस रात घाम पिळ्ळ आमी काम केलां. तुमचे करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय, बागर आमी आमचो पाटलाव करी सारकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्ले. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा. कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा. तुमचे मदें थोडे जण काम करिनासतना भोंवून खावन जियेतात आनी हेरांचे गजालींत घुसतात, शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुळे काम कर तांणी आपली पोट जोडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सौम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी फरमावन बूद सांगता. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. दृढ रावा आनी तुमचो तकल्यो उबान दवरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी थोडे जण देवाळा विशंत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुंगरायल्लें म्हणटले. तो वळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासो ना. तसले दीस येतले सकाळी कोसलोन घालतले. तो वळ तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री ह्यो संगती
केदळा घडतल्यो त्यो घडसो वेळ लागीं पावला म्हण गुर्त कसलो तो वळ झुजून तांकां सांगी लागलो, कोणी तुमकां फासायनाचें सत्राय करा. सबार जण म्हजे नांवी येतले, हांव सुद्दां आनी नेमी आसलेलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काटकाया विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायीच, पूण अंत तक्षण येवचें ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर, राज्य राजाचेर झुजाक देंवतलें. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली, आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां विचित्र खुणा दिश्टीक पडटल्यो. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची झडशीक करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्या उजेर हाडटले आनी बंदिखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपाती उजेर ओडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक बरो संदर्भ जातलो. तो वळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचना करचें नांव म्हण तुमचे मोतींत निर्धार करा. हांवच तुमकां असली वाचा सकत आनी जानवाय दितलो की सर्व तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचे उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमची जावय बापाय, भाव भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतलीं आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचे एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणिकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उदार है वाकरणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवस आयल्यारय हें थारूं बुडचें ना. थारवाच्या कॅप्टनान केवल एक स्विच घाल्यार हें थारूं बुडचीं सर्व बागलां बंद कर जातात. हें थारूं थारवा भितर कोण रिगतात तें थारूं अंत्यकाळा पर्यंत आसतलें. हें थारूं बुडानातलें थारूं. हीं जावन आसात उतरां त्या एका व्हड थारवार, तवळच्या काराच्या व्हड थारवार बसलेल्या लोकांची, थंय आसलेल्या तें थारूं तयार केल्ल्यांची कल्ल्यांचो उद्गार जावन आसलो. हें थारूं ताचें पयलें पयन सुरू करता आनी त्या थारवांत लगभग 1,500 वयर थंयसर 1,500 लोक थंयसर आसता. खावन पियोन मजेन गम्मत करन तो लोक थंयसर आसता. आनी त्या एका दिसा एप्रिलाच्या 15 तारखेर 1912 इसवेंत तें थारूं ताचें पयलें पयन करन वेता आसतना वचोन एका व्हड सयत बर्फाक वचोन मारता आनी त्या थारवांत आसले सरी सुमार 1,500 लोक त्या एकच थारूं फुडता आनी थंयसर नाश जातात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हें थारूं दुसरें खंयचेंय न्हय, टायटॅनिक थारूं. मनशान ताच्या जिवितांत देवाच्या वरवीं व्हड जावंक पळयत आसतना, देवाच्या वरवीं आपूण श्रेश्ठ जावंक पळयत आसतना संवसारांत जाल्लीं थोडीं खुणां म्हणून आमी सांगयत.
फाटल्या वर्सांनी फाटल्या 2 वर्सांनी आमी पळयलां सगळे संवसारार मारीची पिडा कोरोना आयिल्ली आनी जायतो लोक ह्या पिडेक बली जाल्लो ग्रेस्त दुबळो म्हणलो भेद थंयसर नातल्लो सगळ्यांक ही पिडा आयिल्ली म्हणजे सकड जाती गातीच्या सकड वर्गाच्या लोकांक ह्या पिडेन एका रितीन आकांतांत व्हरून पायिल्ले. मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो, आयची तिनी वचपां आमी पळयल्यार थंयसर भावार्थाच्या आमच्या कश्टा आकांतांत आमी भावार्थांत तिरासान दवरूंक भावार्थांत धैर्य सांडिनासतना सोम्याक साक्ष जावंक उलो दितात. हाचें पयलें वाचप थंयसर मालाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हांव आमी आयकलें. जुदाचो लोक बाबिलोनाच्या बंदडेच्या उपरांत थंयसर कितें घडटा थंयसर आमी पळयता बाबिलोनाच्या बंदड जाल्या उपरांत सरी सुमार क्रिस्त जल्मोवच्या की 500 वर्सां फुडें म्हणजे 500 वर्सांच्या पयलें थंयसर लोक तांच्या कुशे प्रकार जियेतालो. तांच्या जिवितांत एका रितीची मौल्य म्हणली नातली बेदिसपणा आदारचें जावंक पुरो हेर धर्माच्या बायलां लागीं लग्न जावचें जावंक पुरो अशें गम्मतेन लोक जियोन आसलो. आनी असल्या संदर्भार मालाकी प्रवादी थंयसर तांकां एका तराची जागवण दिता म्हणून आमी सांगिता. आनी सगळीं गर्विश्ट आनी थंयसर तांच्या गर्वाक हांकाराक मालाकी प्रवादी सांगता पळया मनशां सव्या सारकीं जातलीं येवचो आसा तो दीस मूळ आनी ताळ दवरिनासतना उजान लासतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. म्हणजे क्रिस्त येवच्याकी फुडें तांकां एका तराची तांची जिणी बदलापाक तांचें जिवीत तुमचें जिवीत तुमी बदलय जाय आनी सारकी वाट तुमी तयार करी जाय म्हणलो संदेश थंयसर मालाकी प्रवादी दिता. आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें न्यायनितीन प्रितमेची जडती करूंक सोमी येतलो. बरें खंयचें वायट खंयचें बरें केल्ल्याक सुटका दिवंक ताच्या सर्गीच्या राजांत आनी वायट केल्ल्याक नितीन तांकां शिक्षा दिवंक येतलो म्हणलो संदेश किर्तनकार आयच्या किर्तनांत थंयसर दिता. आनी हाचें दुसरें वाचप सान पावलो तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर तेसलोनिकाचो लोक जेजू बेगीनच येवचो आसा म्हणलें एक चिंतपांत आसलो. आनी जेजूचें दुसरें येणें तवळूच जातलें म्हणल्या चिंतपान आसून काम करिनासतना तांच्या आळसायेन जियोन आसलो. आनी तवळ सान पावल थंयसर सांगता जर मनीस काम करनासतना तुमचे सोमे आसतना आमी काम करिनासतना भोंवतले हांव आनी कोणायचें आमी पोटाक जेवल्लें वा केल्लें ना. म्हणजे काम करिनासतना कोणें पोटाक घेवचें वा खावचें सारकें न्हय. मनशाक त्राण आसता आसतना मनशाक भलायकी आसता आसतना ताणें जें कितें काम आसा सुटसुटीत जावन करी जाय. मनशाचो अंत्यकाळ केदाळ येता म्हणलें कळीत ना पूण त्या काळाक आसता आसतना मनशान सुटसुटीत आसा जाय. मनशाचे निमाणे घडये पर्यान मनशान सुटसुटीत आसा जाय आनी हेरांच्यो खोबरो उलोवन आसचें न्हय. मनशाक वेळ मेळटा आसतना आमकां केदाळा हेरांच्यो खोबरो उलोवच्यो की म्हळ्यार मनीस केदाळा काम करिनासतना ओगेस्त बसता त्या दळा आनी एकल्याच्या विशयांत उलोवंक
जायतो अवकाश मेळटा. मनीस केदाळा व्यस्त आसता, बिझी आसता, तो वळो ताका खंयसरी अवकाश थंयसर मेळना. आनी एकल्याच्या विशयांत उलोवंक, आनी एकल्याच्या विशयांत नकलां करूंक, आनी एकल्या विशयांत पाड उलोवंक, आनी एकल्याच्या विशयांत सांगून दिवंक हे अवकाश आमकां बिलकूल मेळनात. देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी आमच्या कामांत व्यस्त आसूंक सांत पावल आमकां सांगता. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें जेजू अंत्यकाळा विशयांत थंयसर एक उदाहरणा समेत लोकांक सांगता. आनी थंयसर आमी पळयता कशें पृथ्वीर जियेत आसतना संवसाराच्या अंत्यकाळाची गणितां जेजून आमकां कळीत केल्यान. केदाळा संवसाराचो अंत्यकाळ येतलो म्हणलें कळीत करूंक ना, तर थोड्यो सत्राय आमकां दिल्ली आसा. आनी थंयसर आमचो भावार्थाची परिक्षा थंयसर जातली. म्हणजे अंत्यकाळ केदाळा येता म्हणून हांगासर पवित्र पुस्तकान सांगूंक ना, पूण येता आसतना आमी सत्रायेन सांबाळी जाय, सत्राय सांबाळी जाय. आतां अंत्यकाळ आतांच येता गी, फाल्यां येता गी, परवां येता गी, तें आमकां कळीत ना. पूण आमचें जिवीत आमी जियोंत आसता आसतना आमी बरें करन, आमी क्रिस्ताच्या मौल्यांनी आमचें जिवीत जिये जाय. हाच्या तिनी वचपा जावन आमच्या जिविताक कितें संदेश आमी घेवचो. पयल्यान मनशान देवाच्या की श्रेश्ठ जावंक असाध्य. मनीस केदाळा देवाच्या की श्रेश्ठ जावंक चिंता, थोड मनीस मनशान केल्लें हर एक प्रयत्न जावन दी तें सकला पडटा. मनशान दुसऱ्यान मनशान हे संवसारांत जियेत आसतना ताचें म्हणलें काम कितें आसा तें बऱ्यान, तें विश्वासीपणान करूंक शिका जाय. जें कितें काम ताका दिलां तें पातयेनेन ताका दिल्लें आसा, तें बरें करन करूंक मनशान शिका जाय. तिसऱ्यान ह्या संवसारांत आमी कितले दीस जियेता तें आमकां कळीत ना. आमचो अंत्य केदाळा येता तें आमकां कळीत ना. संवसाराच्या अंत्य जागी आमचें अंत्य केदाळा जाता तें आमकां कळीत ना. पूण ह्या अंतकाळाक आमचें जिवीत तयार आसा गी. जर हांव हें जिवीत जियेत आसतना मोसोर, राग, हगे, द्वेश, पोजणी उतरां उलोवन जियेता तर थंयसर म्हज्या जिवितांत कितेंच बरेंपण जायना. हांवें म्हज्या जिवितांत कितेंच तयाराय केल्ले बरी जायना. पूण जर हांव मोगान जियेता आनी एकल्याक कुमोग करन जियेता, जर आनी एकल्याच्या गरजांक हांव पावता, संतोशान तोंडार हांसो दवरून हांव जियेता, तवळ म्हज्या सगळ्या जिवितांत अंत्यकाळ आसूं दी, खंयचोय काळ तो आसूं दी, हांव बरें जिवीत जियोंक शकतलों. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमच्या जिविताचेर एक नदर आनी मी पळोवया. आनी म्हजें जिवीत देवान म्हाका आपयता आसतना अंत्यकाळार जावं दी, म्हज्या अंत्यकाळाक जावं दी, हांव तयार आसांगी, नितळजिणी हांव जियोन आसांगी म्हणलें सवाल आमकां आमी विचारया. तसो येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां आदार आनी कृपा दिवं दी. आमेन. आमी उबी रावया, भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंतान देवाक सरपदवेदारा बापाक सरका आनी प्रथमच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे संबलो ओंकार मरियेतान सल्मलो पौंस वेले काल ताणे कस असले ताका गुस्सा सुटलो, तो मेलो आनी ताका आनी खेपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये ठेवलो, तसेच मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो,
सर्गात सुटलो सर पदवीधर बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्वंतां पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताय भक्तांचे भोगसाणे कुडीची जीवन पावन सस्नाची आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, भावार्थांत आमी सदांच तिरासान सांबाळूंक आनी प्रत्येक तरान आमच्या कश्टाक कांतान सुम्याक थंय उलो मारूंक सुम्याचो आदार ह्या वेळार आमी मागया. दयाळा बापा, आमच्या पापा साहेबाक, सर बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मिकांक तुका भेटोवन दितना संवसाराक पाठ करूंक तुजो पटलाव केल्ल्या तांकां तुज्या मोगान आनी काकुळतीन सांबाळ म्हूण मागता हांव. आमचे जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. संवसारांतल्या सर राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तांकां लाबिल्लो अधिकार आनी हुद्दो पेल्याच्या सेवे खातीर भेटोवंक तशेंच शांती समाधाना खातीर वावरूंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या परिसरांत आनी शेजारांत जियेतना जात धर्म म्हणलो भेद पयस करून भाव बंधवपणाच्या स्पिरितांत जियोवन एकामेकाच्या गरजांत पावचे बरे म्हूण रस म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुजो मोगाचो सांगात दिवन तांची सेवा करतल्यांक सोंसणीकाय आनी समाधान लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमकां हर एकल्याक सुवार्थेक साक्ष दिवंक आपयलाय आसता. आमकां लाबिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे खरे पटलावदर जावन सर जाग्यांनी तुका परगट करूंक पवित्र आत्म्यान बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा स्पिरितान ह्या येवकरिस्तांत वांटो घेतना आमी एकामेका भाव भयणी म्हणले जाणा जावन एकामेकाक भोगसून सेवा करून गरजेन पावन मोगाचो संदेश परगट करून आदर जाव म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आज प्रत्येक घरान आमी मागया सर्व दुर्बळ्यां बसत जागतीक दुर्बळ्यांचो आयतार आमी आचरण करता आसतना सर्व दुर्बळ्यांक च्या गरजांक पावोवंक जायचें बरें मोन आमकां दी म्हणून आमी मागया. आमची वैयक्तीक गरजो सुमयेच्या पांयदळी आमी दवरया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आतां आमी उचारलेली सर प्रार्थना तूं मानून घे. आमच्या जिवितांत सदांच आमी तुका साक्षी जावचे तसले जिवीत जियोंक बरें मोन आमचे थंय रच आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. C54. Logo baso, ainda cansou, Papa de tanto cá. Budlun dene de tu grasat myaso, Jivit laboi maka. Mundo budlun di tayat purpushan, Wine budlun di tayat अद्भुत देवन. आशीर्वादून मोजे चालते जीवन, पवित्र करून बापा करते पावन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बाबा, तुका आमी बेडयदावन त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता आमच्या सुमयान जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात
सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस परा पवित्र बाबा सर्वोद्वेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागात सोन्न पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेन घेतली. जोचो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशेंच ती संपूर्णायेन एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकवटायताय. तुज्या जिनस्वर कर्तुवानी तुजी जानवाय वा खंयच्याक तूं तांकां तुजी परसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदिर करताय. देखून देवदूतांच्या सरदळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. उंच सर्गी तुका जय. बाबा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोटलो. तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarda so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेका.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेसांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदिता, भगवान आंतोन आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतांत तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल दीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय असो. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्ताची देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सर्वां सुभागी. सोम्या देव म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Day 26.
तुका सेवकत रेखता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता जीव उंडो तू जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो सासणी सुखाक वरून पावसो सासणी सुखाक पावसो सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता सोम्या सदाय तू आमकां पोसताय नितळ उदकां तू दादोस करता पांचव्या सोरोवा व्हरून पायता जिणेचो फळ करता सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता प्रार्थूया. प्रीतीच्या बाबा, या संवसारांत आम्ही जेजूचे मासरगत घेतला. हे संस्कारलेले जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचे म्हण ताणें फरमायलें. ह्या पोषणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रीत मोग वाडय म्हण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे मोगा संदेश घेऊन
सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रासूचे परगडता मासारकां तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरला मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा रास तुझे परगडता मोगाळ पुत्रा